पणजे हायवेवेल्यान वयताल्यान तुमी पळयता आसतला हांगा एक ट्रक आसा, ट्रक माती भरून व्हरता. ट्रक माती भरून व्हरता आनी ते ट्रकाचो जो फाळको सुटोन हांगा आख्खी माती रस्त्यार पडलेली आसा. ह्या हायवेचेर पडलेली आसा. सो फुडें पासून फोंडच्यान हांगा पासून एंटायर स्ट्रेच आख्खी मातयेन भरलेली आसा. हांगा चिखल माती आसा. ते सांगता पणजेच्यान माती हाडटाले म्हणून आनी ती माती आतां थंयसर वता. पूण प्रॉब्लेम असो आसा की आयज कोण हो जो ट्रक आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जावं कोणाक अजून पर्यंत हांगा येयल्ले ना, कोणूच येयल्ले ना आनी तेंच्यांनी ऑब्जर्वूय करूंक ना. कित्याक सारकें डेंजरस जाल्लें आसा. फुडच्यान आख्खी माती उडयत येयल्ली आसा आनी हेजे फुडेंय वयता. आतां फाळको तेंचो समज सारको जायना तेंच्यांनी माती ट्रक व्हरपाक जायना, तो थंय दवरपाक जाय आसलो. आयज ही डेंजरस सिच्युएशन जाल्ली आसा आनी आतां पणजे सिटीच्यान हांव हाडटा भायर कोणानूच ऑब्जर्वूच करूं ना अजून पर्यंत. सो हे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्या ट्रकाक खंय ना खंय फायन मारपाक जाय. आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ते लक्ष दिवपाक जाय आनी ते आडोवपाक जाय, रिफॉर्म करपाक जाय. आतां हे इतले ट्रक वयता, आतां हो ट्रक आसा ते फाटल्यान आनी एक आसा. आतां ते फाळके उडयत गेलो जाल्यार आख्खो रस्तोय पिड्यार जातलो. रस्त्याचेर एक्सिडेंटूय जावपाचे खुबशे चान्सीस आसा. भितर भायर मारचें पडटा हायवेचेर स्पिडीन येता. सो भायर मारल्या कारणान एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. सो हेजेर खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाय. आणि तुम्ही पळयता आसतले ट्रकाची कंडिशन सारकी वायट आसा. पयल्यारूच कळटा हो ट्रक सारको ना आनी हेका सारकें परमिशन सारकें आसा काय ना तेंवूय पळोवपाक जाय. नंबर नोट करून हो हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण अशें विथआवट फाळको सारको नासतना ते ट्रान्सपोर्ट आनी हांगा दिसता ओवरलोडींग आसा कशी ओवरलोडिंगाक लागून हांव देंवल्लें आसा. हाफ एन अवर जालें अजूनय हांगा खंयचीच ऑथॉरिटी ना, माती ती अजूनय रोडार आनी एक्सिडंट बीन जालो हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें घेवचें? हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटान घेवची पडटली. कारण ऑन द ट्रक आतां हे सायड पणजेच्यान हांवें खंयच्यान पयसल्यान घेवना, हे हांगा पणजेच्यान दिल्लो आसा आनी पणजेच्यान घेवन येता तेन्ना खरें म्हटल्यार ट्रॅफीक पुलीस बीन सगळे आसता तेंच्यांनी आडोवपाक जाय.